Psalm chapter 147 verse 3. पापसल्ली खालसा तो बरी करता आणि तांते गाई तो बांधता. Mark chapter 2 verse 1 to 5. जेजू आरिगरा गुण करता. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनवाक पाटी आयलो. थंय एक घरांत आसा म्हणली खबर हे आयकोन इतलो लोक थंय समजलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातल्यो. अशें तो देवाचे उतार परगटून आसतना दोग जण एक कारीगराक ताचे सृश्टी उखोल हाडून आयले. पूण लोकांच्या केटी निमती तांकां जेजू सृश्टीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसतिल्ल्या कडे घराचे पाकी सोडून उक्ते केले आणि आरीगराक तो न्हिदोन आसलेल्या हांतुर्ला समेत वयर तावन ताणी सकला दवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरीगराक म्हळें, पुता, तुजी पातकां बोगसाली. Psalm chapter 105 verse 4. सरीसपराक सोदा ताची पदवी सोदा, सदांकाल ताचे मुखांबळ सोदा. Psalm chapter 34 verse 5. ताचे नदर लया आणि तुमचे मुखांबळ पडजळतले. लजेन तुमची तकली पंदाक तुम्ही केदीस घालची नात. Psalm chapter 27 verse 8. तुझे वेशी मुत्या खालसान म्हाका सांगले, तांचे मुखांबळ सोदा, तुझे मुखांबळ हांव सोदतां सर्वेस्परा. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपणा भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 115 verse 11. सरस्परा भियोन चलतल्यानो सरस्पराचेर विश्वास दवरा, तो तांचो आदार आणि तांची ढाल. Psalm chapter 116 verse 5. सरस्पर दयाळ आणि नीतिवंत, आमचो देव काकुळदार. Matthew chapter 21 verse 22. जे कितें भावार्थान तुम्ही मागता ते सगळे तुमकां मेळटले. Psalm chapter 138 verse 7. विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय. मुझे रागान जलतेल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक निधीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. जेजूच्या असर्याचो नियाळ. जेजू देंवसार लागलेल्याक बरो करता. Luke chapter 8 verse 26 to 31. अशें जेजू आणि ताचे शीस गलिलेया सरोवराच्या पलतडी असलेल्या गेरगेसा नावाच्या गावाक येवन पावले. जेजू दोनी इर्तान पाय तडीत घाल्लेस देंवसार लागलो शहरांतलो एकलो मनीस ताचे मुखार आयलो. जायतो काळ तावन तो आंगार वस्तूर दवरिनातलो आणि गरसोन गोरयांनी जियेतलो. जेजू पळयतच ताणें किकराट्यो मारल्यो आणि ताचे मुखार सर पडून वटल्या ताळ्यान म्हणालो, मुझे खबरेक तूं कित्याक आयलाय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता, उपकार कर म्हाका तूं पिडाय नाका. जेजून ताका त्या मनशातावन भायर सरूंक येदोळ फर्मायलेलें. देखून ताणें अशें म्हळें. साबार पावटी ताच्या आंगार देंवसार आयल्या वेळार ताचे हात पाय सांकळेनी बांदून ताका पाऱ्याक दवरल्यारी तो बांदपास तुटयतलो आणि देंवसार ताका आरण्याक आंबुडतलो. तुझे नांव कितें म्हणून जेजून ताका विचारलें. सैन म्हणून ताणें जाप दिली, कित्याक जायते देंवसार ताचे भितर प्रवेश जावन आसले. आणि आपणा पाताळाक वचूंक ताणें फर्मायनाये म्हणून ते जेजू लागीं परती लागले. थंयच लागसार दुकराचो व्हड एक हिंड दोंगरार कडच्यार सोरोन आसलो. त्या दुकरा थंय प्रवेश जावंक आपणाक रजा दिसय म्हूण देंवसार जेजू लागीं मागी लागले आणि तांणी ताका रजा दिली. तितल्यार ते देंवसार त्या मनशातां भायर सर दुकरा भितर प्रवेश जाले. तेदवा तो दुकराचो हिंड दोंगराच्या कडच्या वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नाश जालो. घडलेली संगत देखतच दुकरांक सरतले पळोवन धांवले आणि शहरांत आनी नाडांत खबर सांगी लागले. कितें घडलां तें पळोवंक लोक भायर सन आयलो. जेजू सृश्टी आयल्या वेळार जाचे वयले देंवसार सुटलेले त्या मनशाक आतां तकलेन तोमा आसलेलो नेसुल्लो बी जेजूच्या पांयासशी बसलेलो तांणी देखलो. हे पळोवन ते भियेले. तवळ घडलेली संगत दोळ्यांनी पळयल्ल्यांनी देंवसार लागलेलो कसो बरो जालो म्हणून तांकां सांगलें. तितल्यान भियान तर तेरल्या गेस गांवच्या सगळ्या लोकांन ताण थंयचो वसा जाय म्हणून तांचे लागीं विनंती केली.
जेजू दोनीर सोडून पाठी भायर सरलो. जवळ जाचे वयर देंवसार सुटलेलो तो मनीस आपूण जेजू सांगाता वेता म्हूण परती लागलो. पूण जेजून ताका पाठी धडलो म्हणून तूं तुज्या घरा पाठी वच आनी देवान तुका कितें सगळें केलां ते सगळ्यांक सांग. तो गेलो आनी शहराच्या सांदी मुल्यांनी वचून आपणा जेजून केल्लें ते सगळें गाजोवंक लागलो. Psalm chapter 138 verse 3. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. John chapter 14 verse 6. जेजून ताका जाप दिली, हांव सुवात सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानय बापा सरशी वसोंक जायना. John chapter 14 verse 2. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलेली जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. John chapter 14 verse 20. हांव म्हज्या बापा थंय आनी तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. John chapter 16 verse 20. तशेंच हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळ कुशार भरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. Matthew chapter 6 verse 34. फाल्यांचे चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्याक, आयची कंत आजीक पुरो. Matthew chapter 5 verse 6. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणयतात कितलीं बागी ती दादोशी जातेली. Matthew chapter 6 verse 33. देखून सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. Jeremiah chapter 32 verse 27. हांव सरस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव. म्हाका कितें असाध्य